गांवांनी पळय कितें आसा, हांव एक प्रायवेट कंपनी काम करतालो, ही बरोबर गोश्ट बरोबर आसा. पूण कितें जालें, आज काल पळय जें आमचें सांग्यार गोंयां ऑल ओवर इंडिये पळय जें कितें चलता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसलें की जे लोकांचे प्रश्न आसा हे जर मुखार घेवन येतले जाल्यार एक आमच्या सारक्या मनशांनी तें काम करून लोकांचे इश्यू घेवचे आनी एक आयच्या सुरवात अशी करची अशें म्हाका दिसलें. बरें, आतां तुमी म्हणटा कितें पार्टी खंय तरी जॉयन जाल्ली आसा, काँग्रेस पार्टी. आतां गोंयांत कितल्योश्यो पार्टी आसा, जावं त्यो BJP जावं गोवा फॉरवर्ड जावं अनेक पार्टी आसा, पूण तुमकां काँग्रेसीच पार्टी कित्याक जॉयन जावन दिसली? पळय, काँग्रेस पार्टी ही नॅशनल पार्टी आनी एक पयलींची पार्टी. ही एक पार्टी काम करपाक तुका फ्रिडम आसता, डेमोक्रेसी आसा आनी ही एक बरी पार्टी. वेरेज ज्यो लोकल पार्टीज म्हणले तुवें त्यो आतां तुमी पळयल्यो खुबश्यो पार्टी येता आनी मागीर गायब जाता. पूण इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही पयलींची पार्टी आनी ही एकूच पार्टी उरतली बरी. आतां तुमी काँग्रेस पार्टी जॉयन जाल्ली आसा, आतां सांग्या लागून तुमचे मुद्दे कितें आसतले आतां? पळय, सांग्या वयले मेजर इश्यूज आसा ते अनएम्प्लॉयमेंट. आज आमचे यूथ खुबशे अनएम्प्लॉयड आसा, तांकां कामाचो कांय हें ना, ऑपॉर्च्युनिटीज ना हांगा सांग्या. ताका लागून म्हाका फर्स्ट तुमकां सांगपाचें आसा की ज्यो बऱ्यो ग्रीन इंडस्ट्रीज आसा त्यो पंचायत लेवलाचे एक एक तरी आमी ग्रीन इंडस्ट्री हाडप आनी थंय एक रोजगाराचें साधन करप हें म्हाजो पयली प्रायोरिटी आसा. तशेंच आमचे शेतकार भाव आसा, शेतकार भावाक खुबशे प्रॉब्लेम आसा, ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो आमचे शेतकार भावा पर्यंत पावना. म्हणून खंय तरी आमचे यूथ आनी शेतकरी ते एग्रीकल्चर करपाक बरे रितीन पावना. आतां फर्स्ट इश्यू म्हळ्यार आमगे शुगरकेन फॅक्टरी इश्यू आसलो. आज पर्यंत गव्हर्मेंट आश्वासन दीत आसा पूण अजून शुगरकेन फॅक्टरी चालू जाली ना. तशेंच वुमन एम्पावरमेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी मनाक घेवन मुखार वयतले. आतां सद्याचो डेव्हलपमेंट पळयलो जाल्यार सांग्यार जाल्यार तुमकां कितें सांगून दिसता ह्या डेव्हलपमेंटाचेर? कारण सद्याचो जो लोकल MLA आसा तो म्हणटा आपणें इतली कोटीची काम केल्यां तितली कोटीची काम केल्यां, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय, उलोवपाक कांयच न्हू, खूब उलयता पूण आज लायव्ह एग्जाम्पल तुमकां हांव सांगता. सांग्या वयलो आमचो ब्रीज इनॉग्रेट जाल्लो केन्ना, आज 7 वर्सां जायत येयलीं, अजून ब्रीज कंप्लीट जायना. हेजे वयल्यान पळोवपाक कळटा डेव्हलपमेंटा स्पीड कितें आसा म्हण ती. फकत भाशणां केली म्हणून जावपाचें ना. हेल्थ सेंटर केला पूण तितून प्रॉपर फॅसिलिटीज ना. आतां तुमकां आनी एक लायव्ह एग्जाम्पल सांगता हांव. आमी भाटयेच्यान जेन्ना वाडी वचपाक वयता, आमचो वालशांचो ब्रीज आसा, ताका धड प्रोटेक्शन, सरावंडींग प्रोटेक्शन वॉल ना. रातची लायट येव थंय कांय उजवाड आसना, कोण रातचो डायरेक्ट वचोन ते सकयल पडोंक शकता. आमी कितले 100 टायम तरी त्या रोडान येता वयता, पूण हे जर तर आमचे लोकप्रतिनिधी दिसना जाल्यार हें व्हडली दुर्दैव. फकत उलयलें म्हणून कांय जावपा ना, ते एक्शन करपाक जाय. एक्शन इज इम्पॉर्टंट. आतां आमी पळयलें लास्ट जें ZP इलेक्शन जें सांग्यार जालें, खंय तरी काँग्रेसीची आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीची युती जाल्ली आनी खंय तरी एक कांय मार्जिनान गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट पडलो. पूण आतां तूं ह्या जें येता तें इलेक्शन असेंब्लीच्या इलेक्शनान तुमचें कितें मत आसा की काँग्रेसीन आपलो खूद कॅन्डिडेट घालचो काय गोवा फॉरवर्डाक सीट दिवचो? पळय, गोंयकाराची सद्या पल्स पळयलें जाल्यार हे BJP सरकाराक घर धाडपाची आसा. आतां BJP सरकाराक जर तो घर धाडटलो जाल्यार सगळी जे ऑपोजिशन पार्टीज आसा तिणी एक जावन BJP घर धाडपाक पॉसिबल आसा. जाल्यार आज पर्यंत 2027 पर्यंत आमची आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स आसा. रिगार्डींग सीट शेअरिंग हें सगळें आमची दोनूय पार्टी बसोन डिसायड करतले आनी जे पार्टी डिसिजन घेतले ते प्रमाणे आमी तेजे प्रमाणे पार्टी बरोबर रावतले. पूण लास्ट टायम आमी जेन्ना प्रसाद गांवकार हो खंय तरी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट रावलेलो तेन्ना अवघ्या कांय थोड्या मतांनी तो पडलेलो. पूण आजून खंय तरी काँग्रेस सांग्यार आसा अशें दिसता तुमकां? पळय, काँग्रेस पार्टी ही पयलींची पार्टी आनी काँग्रेसीचो जो वोट शेअर आसा तो तसो टॅक्ट आसा. काँग्रेसीचो वोट शेअर सोंपणी डायवर्ट जायना आनी आमी आज काँग्रेस पार्टीचें काम करता. आमचे जे पयलींचे कार्यकर्ते आसा काँग्रेस पार्टीचे तांकां मेळप चालू आसा. तेंचे कडच्यान आमकां बरो रिस्पॉन्स येता की येस आमी हे खेपे सांग्यार काँग्रेस सीट हाडूंक शकता अशें तांकांय दिसता. तशेंच आमचे जे गांवांनी जेन्ना आमी लोकांक मेळटा लोक म्हणटा चेंज जाय म्हणून आनी हो बदल हे खेपे सांग्यार 100% घडटलो. सपोज आतां समज काँग्रेस पार्टीन समज तुमकां समज तिकीट दिली ना
आतां आमी सांग्या वयले जे लोक तुमकां एक कॅन्डिडेट म्हणून पळयता आनी पार्टीन तुमकां समज पार्टी तिकेट दिली ना जाल्यार तुमी पार्टी वांगडा रावतले काय तुमचे वेगळो इंडिपेंडंट जावं कितें हें करतले तुमी? पळय, जशें म्हाजे पार्टीचे टॉप लिडरां कडेन उलोवप जालां तेणें म्हाका एश्युरन्स दिल्ले कडेन आसा आनी सांग्यार तुमी काम चालू करा म्हणून सांगितलें आसा. फाल्यां जर तूं म्हणटा तशें की पार्टीन तिकेट दिली ना, हो येणारो काळ ठरयतलो पार्टी तिकेट दितली काय दिली ना ती. पूण एक सांगता तुका, जो मनीस काम करता आनी ज्या मनशाची सांग्यार जो वेळेन काम करपाची क्षमता आसा तें पळोवनूच तिकेट दिली वयता. आतां दुसरो विशय म्हळ्यार आतां तुमी एक खंय तरी एसटीचे लिडर म्हणटा, कळ्ळें? एसटी रिजर्वेशना बाबत तुमचें मत कितें आसा? पळय, एसटी रिजर्वेशन हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. हो आमकां आमचे ग्रेट लिडर बाबा साहेब आंबेडकरान दिल्लो आसा आनी हो एक्चुअली आमकां बरो पयलीं मेळपा जाय आसलो. 2003 आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो, पूण आज पर्यंत 23 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट आमकां एसटी रिजर्वेशन मेळ्ळा. हो कोणाचो आमी कोणा कडच्यान मागोवन घेतना, हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आनी तो रायट आमकां मेळपा जायो. कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां मेळना. ऑलरेडी आमची समाजाचे सगळे लोकांनी ठरयल्लें आसा की येता ते 13 तारखेर आमी पणजी मोर्चा करतलो आनी तेजे नंतर आमची मुखाल्ली रणनिती ठरतली. म्हण सद्या आमी पळयता की तुमची एसटी समाजाची मिटिंगी जाता आनी थंय अशें थारलं खंय कितें समज एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार आमी एसटीचो कॅन्डिडेट घालता म्हणून. सो तुमची तेजेर मत कितें आसा? तुमी पार्टी वांगडा रावतले काय समाजा वांगडा रावतले? पळय, हें समाजाचें डिसिजन आमी वेलकम करता आनी हें बरें पयलीं सावन जावपा जाय आसलें. आतां हो रायट टायम आसा की आमी एक समाजाचें कॅन्डिडेट दिवपाचें जें पळय आमच्या समाजाचें डिसिजन आसा हें खरेंच बरें डिसिजन आसा. खंय तरी तुमचेर एक आरोप जाता की तुमी कोणी स्पॉन्सर केल्या तुमकां, कितें फंड बीन तुमकां कोण स्पॉन्सर करता म्हणून. कितें येता हितून कितें तथ्य आसा? पळय, आरोप हे जेन्ना तूं राजकारणांत आसता क्रिटिसिजम हें आसता आनी आय ऑलवेज वेलकम द क्रिटिसिजम. पूण म्हाजें काम हें लोक पळयतले आनी तेजेर योग्य निर्णय तो लोक घेतलो. पळय, कोणी स्पॉन्सर केले जावं कितें केलें ह्यो सगळ्यो गोश्टी जो कोण उलयता पळय न्हू तेजें तोंड कोणाच्यान बंद करपा जायना. म्हाजें काम आनी येणारो टायम हेजेर सगळे लोकांक कितें म्हणटा तें कळटलें. पूण खंय तरी आमी पळयलें की सद्या तरी काँग्रेसीचे आमकां हालचाली कांय दिसना, खंय तरी कसले इश्यू घेयना. सांग्यार खंय तरी काँग्रेस आसा काय ना हें सुद्दां लोकांक खबर ना. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय, सांग्या हो पयलीं सावन काँग्रेसीचो मतदारसंघ. सांग्यार काँग्रेसीचें 8 ते 8.5 हजार सुमार वोट बँक आसा, पारंपारीक वोट बँक आसा. आनी हे खेपे आमी पार्टीक सांगले कडेन आसा आनी पार्टी कडेन उलोवणी केल्ले कडेन आसा की सांग्या वयलो सीट हो काँग्रेस पार्टी कडेन उरचो आनी आमी तो हे खेपे जिखोवन दितले. आनी जे कोण लोक भायर गेल्ले कडेन आसा तांकां आमी परतून पार्टी हाडटले आनी 100% हे खेपे आमी सांग्यार काँग्रेस सीट हाडटले. आतां तुमी एक सांगेकारां आनी जे आमचे यूथ जावं कोण कोण आसा सांग्यार तांकां एक मॅसेज म्हणून तुमचे वटेच्यान तुमी कितें दिवपाक सोदता? पळय, आमचे यूथ म्हळ्यार जेनजी तांकां एक अपील आसा आनी जे आमचे तरणाटे आसा तांकांय अपील आसा की तुमी मुखार सरा, उलयात. जे सांग्यार प्रॉब्लेम आसा ते तुमी मांडा आनी कोणा भिवपाची गरज ना. आज काल भिवून कांयच चलपाचें ना. ही डेमोक्रेटीक कंट्री. तुमी जो पर्यंत तुमचे व्ह्यूज एक्सप्रेस करना, तुमचे प्रॉब्लेम जो पर्यंत तुमी एक्सप्रेस करना तो पर्यंत हांगा कांयच बदल घडपाना. आनी हांवें तुमकां उलो मारलेलो आसा की चेंज इज कॉन्स्टंट आनी लेट्स चेंज फॉर बेटर टुमारो म्हणून. ते उल्याक तुमी साथ दिया आनी सांग्याचें तुमचें उज्वल भवितव्य घडोवपा खातीर तुमचो मोलाचो वांटो आसतलो हें गृहीत धरून हीच मॅसेज हांव सांगेकारांक दिवपा पळयतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.